एब्सोल्युटली डेड एसेट ते ना 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 आयक दाखयता ते डेड एसेट आहा पळय ताजो युटिलायझेशन. आतां उदाहरण सांगता, खंयच्या तरी एका आमदाराक एक्वायर केल्ली 30 वर्सां पयलीं जमीन परत दिवप ताका, ती मागीर कोर्टान गेली, काल पयर फायल म्हजे कडेन आयली, आनी म्हणलें वाय कॅन्सल द ऑर्डर. इशू कोर्टांतलोय मेकळो, आमचोय विशय मेकळो. ते खंयचे क्रिकेट स्टेडियमाक जमीन जाय, म्हाका पॉलिसी डिसिजनाक फोन आयलो एडवोकेट जनरलाचो. हांवें म्हणलें मेक अ स्टेटमेंट, वी वील नॉट एक्वायर लँड, वील गिव्ह इट बॅक टू द पीपल. वाय शूड वी एक्वायर? लेट हिम बाय. कोण आहा तांच्यांनी खरेदी करचें न्हय. गव्हर्मेंटाचो वापर करून तुमी भडवेगिरी करतले असले जावचे. लोकांच्यो जमनी आयज गोंयांत जमिनी एकदम like a asset, and that is the only asset left with the people. Scarce resource. So दोन गजाली भितर एडवांटेज जातली. एक म्हणजे लोकांची जमीन लोकांकडे उरतली, तांचे एसेट तांचेकडे उरतले. दुसरी गोष्ट महत्वाची येतली, म्हारग जाल्यामुळे वापर सांबाळून जातलो. जी वेस्टेज जाता पळय आतां जमनीक मॅन्युप्युलेशन जाता ते कमी जातलें. दुसरे रेव्हेन्यू भंय उरतालो पळय, एक कॉमन जा कडेन जमीन आसा ताका भंय उरतालो. पर्सन इन रुलिंग कॅन मिसयूज एंड केला मरे जमीन व्हरू शकता, भंय उरतालो. आणि प्रत्येक जण कित्याक लागून दॅट इज बिकॉज आर्काईक लॉ, लँड एक्विजिशन लॉ, कितें द होल लँड बिलॉंग्स टू गव्हर्नमेंट म्हणून. नो 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 नो. इवन तुजी लँड गव्हर्नमेंट जी आहा पळय ते कितें जाताले, तूं जमीन घेताल, बरेच लोक अंडर हँड डिलिंग करून जमीन 500 रुपयान घेता, एक्चुअली 2000 घेतलेली आसता. तो रेकॉर्ड उरता 500चो. आमी कितें करतले, तूं 500 वीक, 1000 वीक, 10,000 वीक. वी आर गोइंग टू डिक्लेअर इन नेक्स्ट 1 month प्राइस ऑफ लँड अक्रॉस गोवा. आणि ज्या जाग्यार डिक्लेअर करूं ना, ज्या जाग्यार डिक्लेअर जावं ना ताजो रेट इतलो आसतो 1000 रुपया किंवा 500 रुपया. ना पण आनी कितें करतले बरोबर, दोज रेट्स वील बी एप्लिकेबल फॉर एक्विजिशन. करेक्ट डायरेक्ट तू जी स्टॅम्प ड्युटी घेता पळय त्या रेटीन तू पे करता. विषय म्हणून बजेट इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट. तुम्ही रिजनल प्लॅनाचे स्टेटमेंट करू ना. बजेट गव्हर्नरान केलो न्ही रे. गव्हर्नर इज ऑल्सो पॉलिसी. गव्हर्नरान सांगला की द रिजनल प्लॅन विल बी डिनोटिफायड. गव्हर्नरान केलें म्हणल्यार सीएमानच केला. सरकार डिनोटिफिकेशनाक कित्या खातीर वता? रेक्टिफिकेशन आनी डिनोटिफिकेशन. व्हाय आर यू ऑप्टिंग फॉर अ? ना हांव ते टॅक्निकलिटीन वचना. हांव इतलें सिंपल म्हणटा, एखाद्या गजालीची बरी गजाल प्रोसेस सगळो केल्लो आसा, तो प्रोसेस भायर उडयतलो म्हणून कोणें सांगला तुका? जो बरो प्रोसेस आहा आनी जाका डिस्प्यूट ना तो प्रोसेस परतो घेवन थंय घालपाक येता न्ही. सी कशा तुवें काडून तें स्क्रॅप केलें, हांवें स्क्रॅप शब्द वापरलो आनी डिनोटिफाय म्हणला. डिनोटिफाय जातकच तातलो जो कितें भाग म्हाका कोणाकूच ऑब्जेक्शन ना, म्हणजे आतां जंगल दाखयलां, कोणाकूच ऑब्जेक्शन ना, हाडून तो परतो दसयतलो. जी कितें बरी गजाल आहा ती वापरतलो. बरी गजाल वापरपाक म्हाका लॉट काय दिसना. गजाली ज्यो तांणी थोडे केल्ले आसा ताजो वापर करूं येता. तांच्यांनी दिल्ले मॅप तशें कितें जाला ना तूं, तांच्यांनी दिल्ले मॅप म्हाका दिसता काही लोकांनी मागीर खेळ्ळ्या त्या मॅपा बरोबर अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे हांव ताजें कमिटमेंट कांयच दिना, पण ज्या जाग्यार भानगडी आसा त्यो थंय लोकांक आपयतलो हांव. बसा तुमी अक्रॉस टेबल, सोड्या विशय दी म्हाका, तो थंय हांव ठोकळे कशे लायत वतलो. न्हय सांगता तुका, हांव बसयता एक्सपर्ट, म्हाका काय टावन प्लॅनिंग करना. म्हजे कडेन सगळ्यान दवर म्हणल्यार कित्याक जाण तूं दुसरो कोणूय आसा जाल्यार पयशे घातलो आनी कितें तरी करतलो. ह्या भयानूच सगळे जाण म्हाका सांगता तुजे कडेन दवर म्हणटा. म्हाका कांयच कळना ते कायद्यांतले. लेट मी बी फ्रँक, आय ऑल्सो हॅव ब्लँक grey or black spots. I don't understand much in town planning, but I can assure one thing that म्हजेकडे कोण भानगडीच्यो गजाली घेवन येवचो ना. त्यामुळे काही बऱ्या मनशांक, बऱ्या इंटिग्रिटी जांकां समजता तांकां बसोवन लोकांक तांच्या बरोबर बसयले करूनी मरे, लोकांक जाय तशें करूनी. हो प्रश्न बजेटाचो प्रश्न या, बट सिन्स सीएम इज टॉकिंग ऑफ लँड एक्विजिशन, टाउन कंट्रोलिंग आपल्या कडेन दवरल्या लोकांक डिमांड करता म्हणून. सिमिलरली यू मेड अ स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू बजेट, बट लेट द पीपल नो झिरो टॉलरन्स टू करप्शन and lot of things are coming here. Public some people misunderstand it as zero tolerance, zero corruption. No, not zero corruption. Zero tolerance to corruption. But does it mean zero tolerance to the corrupt also? Because the people are saying that you have given the same portfolios to the same people who had tainted. I'll tell you. I have said zero tolerance to corruption. Corruption, not to the corrupt. No, if a person has done something wrong earlier, that is not what I am counting. हांवें पयलींच सांगला, एडमिनिस्ट्रेशनान सुद्दां सांगला की जर तुम्ही फाटी कितें चुको जाले आसत त्यो सुदारा आतां सारके रावा. म्हाका गॅरंटी आहा की करंटली देर PWD विल बी, आय एम नॉट गोईंग इन टू द पास्ट. कारण हांव सगळे म्हणजे जल्माक मनीस आयल्या पासून हांव सगळ्यो गजाली तपासून म्हज्या हिशोबान म्हजे कडेन मिनिस्टर जातकच आय एम क्लियर, द कन्सर्न मिनिस्टर इज क्लियर,
and the issue is clear according to me. When I say zero tolerance to corruption, if any engineer, finally corruption is engineer, But the contractors are happy. Vigilance if any contractor, They are happy. Vigilance एक minute, Line established झाली तशी असं म्हणून. any corruption is found, I will not hesitate in taking the person to the task without hesitation. हांव आतांच सांगता, इंजिनियरांनी तकलेन दवरचें, कॉन्ट्रॅक्टरांनी तकलेन दवरपाचें, हांव लटकायतलो. सध्याचो विजिलन्स ऍक्ट घेवन तुका लटकावपाचें तातूंत फक्त त्याच एक्टाचेर मायनी अडोवपाचो, खंय तरी प्रमोशन दवरपाचें पळय, असल्योच गजाली आसा त्या विजिलन्स एक्टान. कोणें सांगलें आनी पिनल काय केल्लें क्रिमिनल केस घाल आनी अरेस्ट करून भितर उडय. केल्लें काय दिसना. हाव आर यू 19 जाण मायनीच्या हातून भितर पडले न्हय. ते आतां तुमी येतकीर बरें, हांव येतकच तुका हांव विजिलन्सान दाखयता तुका एक्टाक आनी पावर कांयच कितली amendment पावर आहा ती सद्याच्या अँटी करप्शन एक्टाक कितली पावर आहा ती दाखोव. लोक आयकता चड पावर दाखोव तुका. Yeah, that What you is need implementation. is Law does. persons who will follow your direction and without becoming arrogant or without becoming unjust to a person will take strong action. Once you identify a corrupt person, act strongly against it. So that is what we look forward from you. आता ते इंडस्ट्रीच्या लँडाचे म्हणटाले तोपर्यंत ताका सगळी माफी दी. तोपर्यंत हे सगळे ऐकून घे. Allow him all the benefits of doubt. Yeah. आणि आता कितें जाता जाणा, जस्ट टू कंक्लूड, नवीन इंडस्ट्रीक लँड खंय आयल्यार तुम्ही दिवपाचे हे करता व्यवस्था, कित्याक लँड हॅज बिकम अ कन्स्ट्रेंट फॉर अ न्यू Give me इंडस्ट्री. 3 months. Let them go to Kankon. I am acquiring 10 lakhs in Kankon. काणकोणच्याच लोकांनी मागला. बट परत सांगता, इंडस्ट्री ही गोंयाक बेनिफिशियल इंडस्ट्री आसा. विच इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अँड अ क्लीन इंडस्ट्री. क्लीन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड आणि गोंयकारांक नोकरी गोंयकारांक वन ऑफ employment द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट न्ही, हांव तो खूब तेंप आमी चेंबरांतल्यान पुश करताले, इनलँड वॉटरवेज तो तुवें घेतला न्ही, I must compliment you for that. Like गोंयाक 555 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल रिवर्स आसा, तातूंत भितर जुवारी मांडवी इज अराउंड 180, आणि जे फक्त आमी रिवर सगळे आता सिल्ट every time we were talking about डिसिल्टेशन करपाक येता पण तितले कितें प्रॉब्लेम ना. every time we were talking about only 6 lane of तर रोड करनासतना प्रेशर जर आमी ऑल्टरनेट ट्रान्सपोर्ट जर केलें, अरे तो फॉर एक्झाम्पल ऑर्डिनेशन पणजे आमी debate- सुपर फास्ट आयली जाल्यार विशय सोंपता. न्ही ते तुवें काणकोणच्या पूल कित्याक जाय? डोनापावला टू वास्को आय हॅव प्रपोज्ड अ फास्ट फेरी सर्वीस. 10 कोटी भितर 20 कोटी भितर काम जाता. टर्बो इंजिन, अरे 10-20 कोटी भितर काम जाता. 10 मिनटान पावता वास्को. सुपर हायवे Our कित्याक reverse systems are utilized केले. The pressure on the road will get reduced to be cheaper also and 105 faster. किलोमीटर जो कोस्टल स्ट्रीप आसा न्ही, पणजेच्यान तो काणकोण, Yes, जे जाग्यार it is available even दाबोळीच्यान we should use them actually. आम्ही डिबेट वाइंड अप करपाचेर येतात. वाइंड अप करचे पयलीं हांव सीएमा एक लास्ट क्वेश्चन विचारता. सीएम, बजेटांतल्यो तुमच्यो सगळ्यात 3 लोकप्रिय स्किमी सांगात, आणि अश्यो 2-3 स्किमी सांगात ज्यो तुमकां मना नाका जावन तुमी केली. हांव मनान नाका एकूय करना. म्हजी पयली लाडली खंय लक्ष्मी तरी योजना. पॉलिटिकल कंपल्शना लागून केले आसूं आनी कितें हांव केलें करतो आसूं. ना म्हणून सांगतलो. लाडली लक्ष्मी योजना पयली. हय. दूदकारांक 30 रुपया कामधेनू. दुधाक दिवप, कामधेनू आनी 30 रुपया दिवप हो दुसरो. आनी एग्रीकल्चरचे ज्यो काही हांवें गजाली केल्या ते तिसरे. पयली लाडली कित्या खातीर लक्ष्मी. ह्या सो आता तो स्किमी म्हणटा कडेन आनी 2 तुमकां सांग म्हणटा, 5 सांग म्हणटा. ना ते ह्या स्किमी कडेन कित्या खातीर? नाही, म्हाका एक मरे हांव आतांच न्हय, तूं म्हजे जर तूं 1999 1998 सुद्दां म्हजी भाशणां काडून वापरशी जाल्यार आमच्या समाजान देवी करपाची बायलेक, चलयेक, आनी मागीर चली जायत म्हणून एबॉर्शन करपाचें, हें म्हाका प्रिंसिपलूच समजून ना. तुमी जर म्हणजे हांव आय कॅनॉट बी डबल स्टँडर्ड. म्हाका दोनूय चलेचा. म्हाका खूब जाण म्हणटा तूं लकी. म्हाका चली आसल्यार तितलोच हांव खूश आसतलो असलो. म्हाका म्हणजे ताज्यामुळे जेंडर डिफरन्सामुळे म्हाका फरक पडना. आय एम डिस्टर्बड ऑन, म्हणजे हांव खरोच सांगता मना पासून आय एम डिस्टर्ब. हांव खूब जाग्यार विशय काडटा तो, आयजूच काडटा अशें न्हय. तूं पळयशी म्हजी भाशणां तुका लक्षांत येतलें. आय एम डिस्टर्ब एट द सोशल ट्रेंड ऑफ किलिंग गर्ल्स. आनी ताजे एक इन्फ्लुएन्स करपाक आता पळय नवीन कोण डिसिजन मेकिंग आसा तांकां इन्फ्लुएन्स करपाचें अशें कांय हें ना. कित्याक हे पयलीं कोणी 18 वर्सां पयलीं पळय कोणी डिसिजन घेतलेलें तांकांच जाता. शेवटी समाज हो समाजाची मेमरी कालची नासता. समाजाची मेमरी अनंत काळापासून चालू आयिल्ली आसता. जेन्ना लोकांक लक्षांत येतलें की चली जाल्यार सुद्दां लग्नाक आपल्या तकलेर चड बर्डन आहे, गरजे भायर बर्डन येना, तेन्ना ऑटोमॅटीक. आनी तुका हें सांगू, एज्युकेटेड क्लासान चड आहा, गरीब मनशान कमी आहा. ह्यो 3 पॉप्युलर स्किमी सीएमाच्यो बिफोर वायंडिंग अप म्हाका तुमचे कडल्यान एका सिंगल सेंटेन्साक उत्तर जाय.
सीएम कितले % बजेट एक्झिक्यूट करतलो प्रभाकर बा I think budget execute Percent म्हाका 65 to 70% एक हय. पूण कितें आसता न्हू तूं ते सगळं स्किमीचेर वचनाका स्कीम आनी पॉलिसी अनाउन्समेंट आतां एक हाफ सेकंड म्हणजे 31 सेकंडान ही सांगता कदाचित काय ना परिस्थिती सांगता तांच्या पॉलिसी हातांत अनाउन्समेंट आशिल्ल्या कितें आसता सरकारी सांगता पॉलिसी कर्मचाऱ्यांची अनाउन्समेंट मानसिकता पॉलिसी बदल अनाउन्समेंट ही आर शेवटी- फॉर ए लार्जर टर्म कळ्ळें कितें म्हणटे आनी पॉलिसी अनाउन्समेंट बजेटा म्हणजे आतां बजेटा कित्याक करता ते जशें आतां फिल्मा भितर आयटम सॉंग येत पळय आनी आयटम सॉंगाक लागून फिल्म गाजता आनी आयटम सॉंगाचे आनी फिल्माचे कांय संबंध नासता सो पॉलिसी अनाउन्समेंट करतात पूण हय म्हणजे कितें नाल्यार बजेट गाजपा ना तूं हें डिस्कशन दवरपा 65 ना to 70%. I would say a minimum of 75%. Minimum 70%. CM, very good. My ऐंशी वर येतलो. ऐंशी वर. perception is if you talk about implementation within 1 year or process आय. beginning जातली खुबशे हातूंत भितर रिवर आय. नॅव्हिगेशन कितें आज सांगलें म्हणून तुका फाल्यां रिवर नॅव्हिगेशन कोण येवन बसना policy. बजेटांत Percentage. जर तुमी हाजे 3 years प्लॅन दवरलो इम्प्लिमेंटेशन यू विल गो अबोव 90 3 years हांव एड करता बजेट जे आसा म्हजें तें टेंटेटिवली 5 वर्साचो संकल्प भितर लिपलेलो आसा तुका सगळे कडेन दिसतलो तो थोडे कडेन काही गोष्टी आहा त्यो 5 वर्साच्योच आहा हांवें 4 म्हणल्या पण ते 5 वर्सां भितर कंप्लीट करतलो 4 कारण टार्गेट मातशें सगळें दवरी जाल्यार कंप्लीट करपाक सोबत उदक 24 वरां 4 वर्सां म्हणल्या हांवें भाजीपालो आनी दुधा पासून 4 वर्सां म्हणल्या पण 5 वर्सां भितर जाल्यार सुद्दां हांव हॅपी त्यामुळे काही गोष्टी ज्यो आसा पळय त्यो 5 वर्साच्योच आसा इफ यू टेक आउट दोज विच आर 1 year 95%. इफ यू टेक आउट नेक्स्ट इयरच्यो ताजे 95% इन 2 years जातल्यो म्हणजे आतां ब्रीज बरयल्या इतके ब्रीज काम चालू जातलें कंप्लिशन 2 वर्सांनी 1 वर्सान 3 वर्सान अशें जातलें डिपेंडींग ऑन द सायज ऑफ द ब्रीज तर ही आशिल्ली रिएक्शनां इंडस्ट्रीची टॅक्स एक्सपर्ट स्वता मुख्यमंत्र्याची आणि फॉर्मर इलेक्शन कमिशनर स्टेट इलेक्शन कमिशन प्रभाकर तिंबलेची प्रत्येकान बजेटाक इतले मार्क दिल्यात मुख्यमंत्र्याक इतले मार्क दिल्या की ही विल गो अबाव 70 to 75%. लेट्स होप दिस इज अ व्हेरी गुड बजेट पॉप्युलिस्टीक बजेट गोंयच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर जशें तांणी वाक्य सुरवातीक म्हणलां गोंय फुडें वतलें जाल्यार हें बजेट 70 आनी 75च न्ही इट शूड बी इम्प्लिमेंटेड एट 100%. इतले टोनाचेर आमी हांगा वायंड अप करतात. थँक्स फॉर जॉयनिंग अस एवरीबडी. थँक्स वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.